प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 14वा विस्वोर, वोड 22 ते 34 पर्यंत. Mathew chapter 14 verses 22 to 36. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि रोखडेच आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदी पेले तोडी वसूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणी करूंक दोंगरार गेलो. सांजे वेळ जातोच पर्यंत तो थंय एकलोच आसलो. होडे बाय दोर्यांत पावून लारांनी वडवताली, कित्याक परते वारे मारताली. फांट्या परार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरशें आयलो, आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियेनाकात. पेद्रून प्रतिपाल करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार उदकाचेर चलून तुजे सोरशी हांव येयसो कोर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्याच वेलो देंवन जेजू सोरशी वसूंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सोम्या, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोवन ताका धरलो आनी म्हणलें, हलक्या बावटाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलय तूं? आनी ते होड्यार चोडटाय म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपडून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेनेजारेताच्या पिडेवंतांक जेजू बरी कोत्ता. आनी पेले तोडी पावतोच ते जेनेजारेत गांवांत आयले. ते गांवच्या मनशांनी ताका वळखतोच चारी कडेन सांगूंक धाडले. तेन्ना सोमेस्त वायटकारांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या वस्त्राचे देगेक तरी हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागताली. आनी हात लायल्लो तितली सारकी बरी जाली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां हातून आमी पळयता की जेजू उदकाचेर चलता. आनी जेन्ना जेजू उदकाचेर चलता, आपले शीस जे ताका अजुनूय ताची वाट पडेना, जेजू येता थंयसर आनी तांकां म्हणटा, धीर धरात, हांव तो, भियेनाकात. भाव भयणीनो, ही उतरां जी जेजून आपल्या शिसांक म्हणलेलीं, ही उतरां जेजू एक एकल्याक आयज म्हणटा. धीर धरात, भियेनाकात, हांव तो. आनी भाव भयणीनो, वो ह्या देवान जे आमकां सांगलां की तो आमकां केन्नाच सोडचो ना, तो आमचे भितर हा, तो आमचे भितर सासणाच्या सासणाक केन्ना जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोम्यान देव मानून घेता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, आमी इतलें आमच्या मनान धरूंक जाय की देवान आमकां सांगलां, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेन्ना आमी एक नवी रचना जाता, जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, तेन्नाच की पवित्र आत्मो आमच्या भितर हा. आनी पवित्र आत्मो आमचे भितरच्यान आमकां ही उतरां उलयता आनी म्हणटा, धीर धरात, हांव तो, भियेनाकात. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, आमचे भितर अजुनूय देवाचें उतर ना. कित्याक आमी फकत धर्म करता. आमी आयताराच्या आयतारा इगोर्जेन वता, रातचो तेर्स करता, थोडे सकाळींचे मागणे करता. पूण हें उतर आमच्या काळजान ना म्हणून हें उतर आमचे कडेन उलयना. आनी हें उतर जेन्ना आमचे कडेन उलयना तर आमकां भिरांत येता. तर भाव भयणीनो, जो मनीस धर्म करता तो सदांच भिरांतीन आसता. पूण जो कोण उतर घेता, ताची सजमणी घेता, पवित्र आत्म्या उद्देशीन ती सजमणी घेवन तें उतर पाळटा, आतां पवित्र आत्मो तांकां भितरल्यान, तांच्या भितरल्यान, तांच्या काळजांतल्यान तो उलयता आनी तांकां केन्नाच भिरांत ना. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना भिरांत येता आमच्या जिवितान, म्हणजे भावार्थ पयस जाता. जेन्ना भावार्थ येता, भिरांत पयस वता. म्हणटच जेन्ना मनशाक भिरांत आसा, देवाक थंयसर कसलोच वालोर ना, देवाक कसलोच जागो ना, फकत
देंवचाराक जागो मेवता आनी देंवचार आमचे निसंटोन पाड घालपाक आमकां जिवेशी मारपाक येता. देखून भाव भयणीनो, आयज कितलो लोक देवाचें उतर आयकता पूण ती समजतात की रितीराक वचोन एका जो कोण देवाचें उतर परगट करता ताचें उतर आयकोन ती समजतात की रितीराक वचोन आनी उतर आयकोन ती आतां सगळीं तांकां बेसांव मेवतलें, तांची भिरांत पयस जातली. भाव भयणीनो, ह्या कारणाक लागून आमी चुकता. भाव भयणीनो, गरज आमकां जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराची सजमणी घेता, तें उतर आमी पाळटा, आमी कोत्ता तें उतर, तेन्नाच की भिरांत पयस जाता. आमी कितले पाटी देवाचें उतर आयकता, सुमानाच्या सुमाना आमी इगोर्जेन वता, पयलें वाचप, दुसरें वाचप, शिवर्तमान आयकता, पूण आमचें जिवीत बदलना. आमी एके भाशेन ज्या भाशेन आमी नाश्तो करता सकाळीं, मागीर दनपारचें जेवण करता, रातचें जेवता, बदल्यान च्या पियेता, तहेंच आमचें सगळें देवस्पण जालां. आमी फकत देवस्पण करता, आमी समजता की आमचें मिस जालें जाल्यार, आमचो तेज जालो जाल्यार आमी व्हडलें कितें काम केलें, हो फकत धर्म. भाव भयणीनो, पूण ज्या दिसा आमचो संबंद देवाशी जाता, संबंद आमच्या देवाशी फकत एका वराक 2 वरां न्ही, 24 वरां, 7 दीस, एका म्हयन्याक, आख्या वर्साक, आख्या शासनाक आमचो संबंद आसतलो. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, हे देवाच्या उतराची सजमणी आमकां पवित्र आत्मा दिता. आनी पवित्र आत्मा आमच्या भितर केन्ना येता, जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी देव आनी सर्वंडार म्हूण मानून घेता, आमचे काळी जेजू सारकें जाता, पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा आनी पवित्र आत्मा आमचो गुरुजी जाता आनी तो आमकां देवाचें उतर शिकयता, सोंपें करता आनी आतां आमकां भितरल्यान आमच्या काळजांतल्यान आमचे कडेन उलयता आनी आमच्यान आतां देवाचें उतर पाळूंक जाता. आनी त्या वरवीं आमची भिरांत पयस जाता आनी आमचो भावार्थ वाडोवन वता आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें मेवता, जें जेजून घडलां खुर्सार. आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. हे जे शीस आसले, जेन्ना ते व्हड्यार आसले, जेजू थंयसर तांकां चलोन येता, तांचे कडेन तांकां म्हणटा, भिये नाकात, धीर दवरात, हांवच तो. हेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना देवाचें उतर आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा, आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. पूण आमी ह्या संवसारान, आमी ह्या जिवितान सदांच जैतिवंत जिवीत जियेतले. कित्याक पवित्र आत्म्या उद्देशीन ताच्या उतरा वरवीं आमकां सदांच जें जेजून घडलां तें जैतिवंत जिवीत आमकां जियोंक मेवतलें. आनी तेज्या उपरांत भावार्था वरवीं आमी तें सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जातलें. आनी आमी ह्या जिविता वरवीं, आमी आमच्या कोन्या वरवीं दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावतले आनी खरेंच जेजूचें राज फुडें सरपाक वावुरतले. आयज ही बरी खबर जी आमी आयकल्या, हेंच करपाक आमी वावरुया आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.